नमस्कार, आदाब, शस्त्र श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट आणि एक खाशेली कार्यावळ म्हळ्यार मानसी 2020 द नेक्स्ट सुपर वुमन ऑफ गोवा हो जो कॉन्टेस्ट आसा ताजे जे कंटेस्टंट आसा जे पार्टिसिपंट आसा तांची वळख करपा खातीर आमी ही एक खास कार्यावळ सुरू केल्ली आसा. ह्या कार्यावळीन जे आमचे कंटेस्टंट तांची वळख जातली, तांचे विचारांची वळख जातली, ते कितें परफॉर्म करपाचे आसा, जे ऑडिशन जे ऑलरेडी मार्च म्हयन्यान जाले ते टीव्हीचेर अजूनही तुमकां पळोवपाचे आसा तुमी. आणि ते सुरू जावच्या पयलीं आमचे कोण कोण कंटेस्टंट ते वळख करपा खातीर आमी ही कार्यावळ सुरू केल्ली आसा. आणि लॉकडावना खातीर हो जो कॉन्टेस्ट आसा तो जरी पॉज जालो जाल्यार ती एक उमेद जी आसा जे आमचे कंटेस्टंट आसा किंवा लोकां मदली ती कमी जावपाक जायना, ह्या खातीरूच ही एक कार्यावळ तुमच्या मुखार आमी घेवन आयिल्ली आसा. आयज आमच्या ह्या कार्यावळान आनीक 2 कंटेस्टंट आसात जांची वळख आमी आयज ह्या कार्यावळींतल्यान करून घेतले. सगळ्यात पयलीं आमच्या बरोबर आसा संपदा गावस. संपदा, वेलकम टू द शो. थँक्यू. आणि तसेच आमच्या बरोबर आसा आनी एक कंटेस्टंट पद्मजा प्रभू. पद्मजा, वेलकम टू द शो. हॅलो. आय स्टार्ट विथ संपदा. संपदा, म्हाका तुज्या बद्दल सांग, तुजें प्रोफेशन, तूं कितें करता, तुका कितें आवडटा, हॉबीज, हाच्या बद्दल थोडें कितें सांग. तर म्हजें नांव मिसेस संपदा गावस. मार्सेलान रावता हांव एक होम मेकर जावन आसा रायट नाव. त्याच्या बरोबर फिटनस क्लासीसान झुंबाय बीन शिकयता. म्हाजी हॉबीज म्हटल्यार ट्रॅव्हलिंग करप, भुरग्यांक नवीन नवीन शिकोवप आनी घर सांबाळपाकूय खूब आवडटा म्हाका. म्हाका दिसता ही हॉबी आणि ही एक सगळ्यात बेस्ट क्वालिटी आसा. घर सांबाळप इज नॉट अ स्मॉल थिंग. कारण घर जेन्ना म्हणटा तेन्ना तुका टोटली एक्टीव आसचें पडटा सगळ्याच गोश्टींनी. आणि खऱ्यांनीच खूब बरी गोश्ट ही आणि तुका ती आवडूय आसा. बरं, ट्रॅव्हलिंग म्हणटा आसतना ट्रॅव्हलिंग म्हळ्यार तुका कशे तरेचें, म्हणजे बायकिंग ऑर तुका खंय तरी ट्रॅव्हल करपाक आवडटा ऑर ऑफ रोड बायक्स बीन चलोवपाक आवडटा किंवा लेह लदाख टायप सगळे जाण वता तशें कसलें ट्रॅव्हलिंग? अशें आमी म्हणजे हांव अशें बुलेट रायडाक वता म्हज्या हजबंडा बरोबर. मागीर आमी म्हणजे आउट स्टेशन सुद्दां वयता अशें रावपाक. सो तशें ट्रॅव्हलिंग आवडटा म्हाका. ट्रॅव्हलिंग ओवरऑल कांय ना जाल्यार सकाळीं गेली आनी रातची घरा येयली. तो एक ट्रॅव्हलिंगूच जाता न्ही. सो लास्ट टायम ट्रॅव्हल खंय केल्लें तुवें? लास्ट टायम आमी पंजाब गेल्ली. देवा. पंजाब देन वृंदावन म्हजी फेवरेट, सामकी फेवरेट प्लेस ओके. वृंदावन. आनी थंय सगळे भोंवून आयली. क्या आग्रा. बात आहे. पद्मजा, म्हाका तुज्या बद्दल थोडें कितें सांग. तुका कितें आवडटा, तुजे हॉबीज, प्रोफेशन कितें आसा? हा सचिन. हांव बाय प्रोफेशन एक लॉयर आणि ढोलपथक चालू केलां हांवें गोंयान पयलें. हांवें म्हज्या मिस्टरान. सो तातून चडसो म्हजो वेळ वता सध्या तरी. कोविडा खातीर बंद आसा, पण ना जाल्यार अदरवायज वी ट्रॅव्हल डिफरंट स्टेट्स आणि बायक ऑर बाय कार वी गो मोस्टली. तें म्हाका आवडटा. मागीर म्हाका गिटार वाजोवपाक आवडटा, म्हाका गावपाक आवडटा. सो सादारणशो आनी जशें होम मेकर हाणेन म्हणलें तशें होम मेकर म्हणल्यार दॅट इज यू कांट से एज अ हॉबी. It's a responsibility. कंपल्शन. या, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एव्हरी वुमन. क्या बात आहे. आणि सो तुवें एक जी बरी गजाल सांगली की यू आर अ लॉयर बाय प्रोफेशन. सो तूं प्रॅक्टीस करता आता? सध्या 1 वर्ष जालें बंद आसा, प्रॅक्टीस करिना हांव सध्या. ओके. बट आय विल स्टार्ट आफ्टर कोविड सून. क्या बात आहे. अँड हे सगळें करता आसतना बाकीच्या गोष्टींक टायम कसो काडटा तूं? कितें म्हणटा तूं, ढोल ताशा एंड ऑल? हय, ढोल ताशा, तूं गिटार वाजयता, तूं सिंगींग करता, हे सगळें? ना, सध्या ढोल ताशा प्रायर जाला, बाकी सगळ्यो गोष्टी सायडीक आसात. अरे वा. कित्याक तातूंत इतको टायम वता आनी इतको टायर्डनेस जाता सचिन की आफ्टर प्रोग्राम ऑर आफ्टर प्रॅक्टीस देन एक प्रोग्राम आसता, तेज्या आदले दिसाच्यान 2 दीस पयलीं तयारी आसता, सगळं अरेंज करपाक जाय, सगळें काडून दवरपाक जाय, येतगन परत बरोबर. ताज्या तयारी. सो म्हाका बाकीच्या गोष्टींक टायम म्हजो कमी जाला सध्या. आय हॅव टू मॅनेज ढोल ताशा एंड होम. आय एन्जॉयड इन ढोल ताशा आणि गिटार सिंगींग. म्हणजे ह्या गोष्टींनी म्हाका चड इंटरेस्ट आसा compared to my law profession. Obviously I like that also, but still.
ओके, क्या सो मुव्हिंग बॅक टू संपदा, म्हाका सांग, ह्या लॉकडावनान आमी आतां म्हणटा की लॉकडावन जेन्नाच्यान जालो, सगळ्यांक खबर आसा पॅन्डेमिका खातीर लॉकडावन जालो, आमचे मानसी ह्या चे ऑडिशन आमी सोंपयले, लॉकडावन जालो आनी तेच्या नंतर फुडें आमकां कंटिन्यू करपाक गावूंक ना. टॉप 20 अजून पर्यंत डिक्लेअर करपाचे आसा जेन्ना ऑडिशन रावंड ऑन एअर आसतलो, म्हळ्यार टीव्हीचेर दाखयतले. लास्ट ऑडिशन रावंड जाल्या नंतर टॉप 20 आमी डिक्लेअर करतले, जेन्ना आमची ही स्थिती म्हळ्यार पॅन्डेमिकाची स्थिती अनलॉक जेन्ना आतां सुरू जाला, ती स्थिती सारकी नॉर्मल जाय पर्यंत तर आमकां हे फुडें वचप शक्य जावचें ना. सगळ्यांक खबर आहा ऑन ग्राउंड इव्हेंट्स जायना, आमच्या गोंयानूच न्ही, भारतानूय खूब कडेन रिस्ट्रिक्शन चालू आसा. बट लॉकडावना टायमार आमी सगळे जाण घरा आशिल्ले आणि ते खातीर आमी जायत्यो गोश्टी आमच्या फॅमिली वांगडा आमकां शिकपाक मेळ्ळ्यो, आमकां टायम घालोवपाक मेळ्ळो. बट ह्या लॉकडावनान तूं नवीन खंयची गोश्ट शिकला? नवीन गोष्ट शिकूंक ना ऍक्च्युली काय, म्हटल्यार म्हाज्यो ज्यो खूब गोष्टी उरलेल्यो इनकम्प्लीट उरल्या पळय, त्यो कम्प्लीट केल्या म्हटल्यार जाता. कितें म्हटल्यार अश्यो गोश्टी आशिल्ल्यो? लॉकडाऊन स्टार्ट जावच्या पयलीं हांवें जशें सांगलें की हांव फिटनस क्लासीस घेवपाक सोदतां, सो हांवें तेन्ना स्टार्ट केल्लें. सो ह्या लॉकडावनान हांवें ऑनलायन क्लासीस हांवें स्टार्ट म्हणजे हांव शिकलें आनी हांवें ते कंप्लीट केले. कंप्लीट केले तशी सर्टिफिकेट बी अजून मेळूंक ना, पूण हांवें प्रॅक्टीस करून 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 म्हणजे आतां जेन्ना आमची स्टार्ट जातली तेन्ना हांव डेली एकटे सुद्दां क्लासीस घेवंक शकतलें, विथआवट म्हजे इन्स्ट्रक्टरा शिवाय क्लासीस घेवंक शकतलें, अशें हांवें स्वताक रेडी करून दवरलेलें आसा. बरोबर, एक्सरसायज खूब इम्पॉर्टंट आसा आणि ह्या टायमार आमकां एक्सरसायज किंवा आपल्या हेल्थाची काळजी कित्याक घेवपाक जाय हाचें बेस्ट एक्झाम्पल आयच्या ह्या काळान आमकां दिश्टी पडटा. खूब बरी गोश्ट आसा, एक्सरसायज करून फीट रावप सुद्दां खूब बरी गोश्ट आसा. सो संपदा, आनीक कांय जायते क्वेश्चन आसा तुज्या खातीर. थोड्या वेळान परत एक फावट येता हांव तुका विचारपाक क्वेश्चन, पूण सद्या हांव वचपाक सोदतां. पद्मजा, म्हाका सांग, ह्या लॉकडावनान तूं नवीन कितें गोश्ट शिकले, जे तुका आवड आशिल्ली करपाची, ऑर तुका नवीन गोश्ट खंयची तरी आतां करपाक मेळ्ळा, किंवा कितें नवीन गोश्ट घरा कडेन तुवें केली किंवा शिकले? ओके, हांव गिटार शिकलें, म्हणजे बेजीक चालू आसा सध्या, इतकें म्हाका अजून कळना. आनी जशें फिटनेस, आय यूज्ड टू गो फॉर वॉक, सो आतां म्हाका ते हातून वचपाक मेळूना, सो हांव डान्स शिकता. ओ वाव. आनी जी म्हाका पयलीं पासून आवड आशिल्ली पूण म्हाका वचपाक मेळनाशिल्लें. आनी अदर थिंग्स म्हणल्यार खुबश्यो गोश्टी चालू आसात. लॉकडावनान तशी म्हणल्यार घरान आशिल्ली, आफ्टर सम टायम सगळें स्टार्ट जालें काम सगळेंच. आनी बरोबर. खुबश्यो गोश्टी येवपाच्यो आसा, म्हणल्यार जशे आमचे 2 व्हिडिओज आयले तशें, आनी थोडे प्रोजेक्ट्स येवपाचे आसा कितें कितें, सो तातूंत आसा सद्या. बट म्हाका सांग, ह्या लॉकडावनान हांवें खुबदां आतां पळयलें हालीं की लॉकडावनाच्या वेळार खुबशे लोक नवीन नवीन गोश्ट करता. गोश्ट खंयची की कुकिंग, कोण केक करता, कोण आनी कसले डीश करता. तुवें घरा कडेन कितें ट्राय केला ह्या लॉकडावनान? हय, चालूच आसा एक्सपेरिमेंट्स. कितें, खंयचे डीश केल्ले तुवें? केक मागीर अशेंच जे हांव आजून पर्यंत केन्ना करूं नाशिल्लें, स्पेशली म्हज्या मिस्टराक जे आवडटा त्यो गोश्टी. सो बरी गोश्ट आसा ही. म्हाका दिसता घरा कडेन फॅमिली खूब बरें बरें कितें तरी खावपाक मेळ्ळें आसतलें ह्या लॉकडावनान, आनी ते खावन हेल्दी रावात, एक्सरसायज करात. संपदा, म्हाका तुजे कडेन विचारपाक जाय, म्हाका सांग, तुवें घरा कडेन नवीन कसले डीश बीन ट्राय केले काय ना ह्या फावटी ह्या लॉकडावनान? भरपूर भरपूर केले ऍक्च्युली. सो फेवरेट डीश तुजो खंयचो आशिल्लो जो तुवें ह्या लॉकडावनान केलो आनी शिकली नवीन एक खंयची तरी डीश? ऍक्च्युली नॉर्थ इंडियन शिकला, ओ. गार्लिक नान्स बीन, मागीर पनीर आयटम्स, चिकन, नॉर्थ इंडियन चिकन ऍक्च्युली करपाक, भुना मसाला. क्या बात आहे. म्हाका दिसता एक गोश्ट नक्की आसा, जे आमचे मानसी कंटेस्टंट आसा न्ही, आमी आतां परत जेन्ना सुरू करतले तेन्ना एक कुकिंग रावंड सुद्दां दवरल्यार खूब बरो, कारण प्रत्येक जे आमचे कंटेस्टंट आसा, जे आमचे आमकां जॉईन जाल्लेले, सगळ्यांनी ह्या लॉकडावनान नवीन डीश कितें तरी शिकला फॉर शुअर. अँड थँक्यू व्हेरी मच. इतलें कितें तरी तुमी घरा कडेन केलें आनी नवीन गोश्ट शिकले. एक गोश्ट हांवें पळयला, प्रत्येक एपिसोडाक सांगता की एक टायम आशिल्लो ज्या टायमार मार्केटान बिस्किट्स मेळनाशिल्ले, आनी आयज ताजें रिजन म्हाका हळू हळू कळटा कितें आशिल्लें ते. कारण प्रत्येक जाण केकी खातीर बिस्कीट घेवन वयताले घरा कडेन. क्या बात. सो संपदा, म्हाका एक सांग,
मानसी जेन्ना तुवें आयकलें की बाबा हो असो कॉन्टेस्ट घेता, कॉन्टेस्ट जावपाचो आसा जाता, कितें आशिल्लें तुजे तकलेन आनी कितें म्हणून तुवें जॉयन केल्लो, तुका कितें अचीव करपाक जाय आशिल्लें फुडें? अचीव म्हटल्यार जेन्ना फर्स्ट मानसी म्हणून आयकलें तेन्ना खुबशे शो येताले त्या दिसांनी, सगळे अशे आसले की तेंची नांवां वेगळी, हें नांव एकदम वेगळें आसा. चडशांची नांवां अशीं आसतालीं, मिसीस किंवा मिस सो एंड सो सो एंड सो अशें आसतालें. सो मानसी म्हटल्यार कितें आसतलें काय, एक क्वेश्चन आसलो एक्चुली म्हजे तकलेन. पयलीं तकलेन कांयच येयलें ना कितें आसूं शकतलें तें. जेन्ना हांव तुमच्या सेमिनाराक फर्स्ट सेमिनार आसलें तेन्ना ते जॉयन जाल्ले, तेन्ना म्हाका कळ्ळें मानसी म्हटल्यार कितें तें. मानसी म्हटल्यार एक वस्त ती आज मानसी म्हटल्यार एक्चुली सर्वस्व म्हटल्यार जाता. सगळें तातूंत सगळें येता, जे जल्म घेता थंयसरल्यान ते मरता बायल पळय, थंयसरल्यान जो बायलेचो एक प्रवास आसता पळय तेका मानसी म्हटल्यार जाता. जल्म घेतकूच एक ल्हान आसतना तेजे पायजणांच्या आवाजान घर भरता, किंवा ते जेन्ना यंग आसता तेन्ना तेज्या हांसण्या खिदळ्याच्या आवाजान जेन्ना एक घर भरलेलें आसता, तेन्ना लग्न जावन वयतकूच एक खालीपण येता घरान, आनी ज्या घरान दुसऱ्या घरान येतकूच तें घर भरून येता. आवय जातकूच ते कशें सगळें सांबाळटा आनी त्याच बरोबर भायलें सगळें सांबाळटा. आनी म्हातारी जातकूच सुद्दां रिस्पॉन्सिबिलिटीज काबार जायना, ती रिटायर जायना केन्ना. ताकाच मानसी, म्हाज्या हितून ती म्हटल्यार मानसी खरी. बाकी आमी हे कॉन्टेस्ट क्वेश्चन आन्सर्स हें तें करता, आन्सर्स दिता, ते बीन एक टायम बीन कशें दिसता म्हाका. मानसी म्हटल्यार जल्म एक बायलेचो जाता आनी ती मरतात, तितल्या पर्यंत ती आख्खी मानसीक आसता अशें दिसता म्हाका. म्हाका एक सांग, तूं बरयता बीन केन्ना? हांव एक्चुली बरोवपाचें चिंतता, पण तकलेन खूब आसता, बरोवंक वयता तेन्ना सगळें विसरता. सो तू एक फुडले फावट रेकॉर्ड करून दवर, कारण आतां तुवें जें वर्णन केल्लेलें आसा न्ही तें म्हाका दिसता कोणेनूच आजून पर्यंत ह्या शोचेर करूंक नासतलें. मानसी ह्या शब्दाचो किंवा मानसी ह्याचो मिनींग किंवा हे तुज्या खातीर कॉन्टेस्ट कितें आसा किंवा तूं कशा तरेन पळयता हाचें वर्णन जें तुवें केलां एकदम सुंदर. आनी खऱ्यांनीच म्हाका दिसता प्रत्येक जो आमचो कंटेस्टंट आसा तो इतलोच हुशार आसा आनी इतलेच विचारवंत आसा. खूब गोश्टी खबर आसता आनी तो बऱ्या तरेन मांडपाक जाणा. आनी ह्याच खातीर म्हणटा की मानसी 2020 हो सगळ्यांत सक्सेसफूल इव्हेंट जातलो. आनी म्हाका हाजी खात्री आसा, कारण हे कंटेस्टंटा कडेन पळोवन तरी कळटा. ओके, सो हांव पद्मजाक विचारपाक सोदता. पद्मजा, म्हाका सांग, मानसी जेन्ना तुवें आयकलें आनी तुज्या मनान आशिल्लें की आतां जॉयन जावपाक जाय, वचपाक जाय, कितें विचार केल्लो तुवें, कितें म्हणून जॉयन जालें, आनी तुज्या मनान पयलो थॉट कितें आशिल्लो? ओके. मानसी म्हणल्यार एक्चुअली म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें पयलीं कशें कितें आसा, हें बायलां खातीर आसा काय चलयां खातीर आसा, कांयच खबर नाशिल्लें. एक सुपर वुमनाचो प्रोग्राम आसा म्हूण म्हाका कळिल्लो. ताच्या मागीर म्हाका ह्या प्रोग्रामान येवपाक कित्याक आवडटलें, म्हणजे आवडलें ताजें कारण म्हणल्यार म्हाका एक प्लॅटफॉर्म जाय आशिल्लो. हांव कितें करता तें सगळ्यांक कळपाक जाय. आनी बाकीची जशी आमची बायल आसा, आतां मानसी म्हणत जाल्यार प्रत्येक बायल ही मानसीच, ते शेणीं म्हणलां तशें. कारण हांव एक आमकां कॉन्टेस्ट जावं हें डिसायड करूं शकना, कित्याक प्रत्येक बायलेचें तें सदां चालूच आसता, हे सगळ्यो गोश्टी, घर सांबाळप आनी बाकी सगळें. पूण म्हाका एक लोकांक सांगपाक जाय आशिल्लें की कसली संस्कृती आमची आसा, जावं म्युजिकल हें, जशें आतां एक ढोल आसा, ढोल वाजयता, ताका ढोल वाजोवपाक सुद्दां अशें गरज ना की बाबा तुमी एज्युकेटेड आसत जाल्यार तुमी हें करूं शकना, तें करूं शकना, जावं खंयचीच बायल केन्नाच फाटीं रावूं शकना, हें म्हाका दाखोवपाचें आशिल्लें. तेन्ना हांव ही गोश्ट सगळी सांबाळून, म्हजें प्रोफेशन सांबाळून करूं शकता जाल्यार खंयचीय बायल हें करपाक शकता. दॅट वॉज माय मेन मोटीव सामको, की दाखोवपा खातीर की हांव एक अशी गोश्ट करता आनी तुमी करचें बाकीच्यांनी. क्या बात आहे. सो आतां जेन्ना मानसीक तुवें ऑडिशन दिलें, ऑडिशन जालें, जे दिसा फुड्यान तुवें क्वेश्चन आन्सर रावंड, सो ओवरऑल एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो मानसीचो तुजो? बेस्ट आशिल्लो, कित्याक हो मरे सगळ्यात पयलो हें हांवें दिलां खंय तरी, म्हणजे ऑडिशन. हेज्या पयलीं हांवें केन्ना खंयच्या कॉन्टेस्टांत वचूं ना. सो आय वॉज लिटल बीट भंय दिसतालो म्हाका, कशें आसतलें, कितें आसतलें, आय नेवर फेस बिफोर. जरी हांव परफॉर्म करता सगळे कडेन, बट स्टेजीर म्हणजे वचोन. हय, वचूं बरोबर. नाशिल्लें, करूंक नाशिल्लें. आनी सो बरो आशिल्लो एक्सपिरियन्स, खूब बरो आशिल्लो.
थँक्यू व्हेरी मच. हांव परत एक फावट संपदा कडेन उलोवपाक सोदतां. संपदा, तुवें सगळ्यात पयली गोश्ट जी सांगली की तुका ट्रॅव्हल करपाक भरपूर आवडटा. सो भारतांतल्या वेगवेगळ्या जाग्याचेर तुवें ट्रॅव्हल केला, वेगवेगळ्या जाग्याचेर तुवें पळयल्या, तांचें कल्चर पळयलां. सो हे जेन्ना भोंवता आसतना सगळ्यान बरी गोश्ट तुका कितें आवडटा जेन्ना तूं ट्रॅव्हल करता, न्यू कल्चर पळयता, कल्चर शिकता, सगळ्यान बरी गोश्ट तुका कितें दिसता तातूंत? बरी गोष्ट म्हटल्यार म्हाका अशी दिसता की जेन्ना आमी दुसऱ्या जाग्यार वयता, आमची जागा सोडून दुसऱ्या जाग्यार वयता, तेन्ना लोक अनवळखी मनशाक सुद्दां कशे हेल्प करता आमचे इंडियेचे लोक. थोडे वगळता म्हटल्यार चडशे लोक, म्हणजे म्हाका एक बरो एक्सपिरियन्स येयला पंजाब म्हणटा सगळेच लोक हेल्पफूल लायक. म्हणजे कोणा कडेन कितें हांवें हेल्प मागनासतना हेल्प करता म्हणटा त्या सायडीचे. तो एक म्हाका खूब गोश्ट आवडटा. दुसरी गोश्ट आवडटा की प्रत्येक जाग्यार म्हणजे तूं हिल स्टेशनार चल किंवा आमी देवळां भोंवपाक वयता म्हणटा तशें चल, खंयसरूय आमचें कल्चर मेळटा आमकां. खंयीय वच कल्चर मेळिल्लें आसा आमचें. बरें. आनी गोंयांतल्यान जेन्ना स्पेशली आमी खंय तरी वता न्ही भोंवपाक, तेन्ना आमच्या गोंयचो कल्चर एक वेगळो कल्चर आसा, किंवा नॉर्थ इंडियान एक वेगळो कल्चर आसा. सो हे डिफरन्स तूं कशें कितें पळयता? डिफरन्स म्हटल्यार आतां फॉर एग्जाम्पल तुमी पळयलां आसतलें आमच्या गोंयान एकटो कोणूय जर कोणाक वाट विचारता जाल्यार 10 जाण येवन फुड्यान सांगता कशें खंय वचपाचें, कशें अशें चल तशें चल तशें चल बी म्हणून. हो एक म्हाका अशें दिसता की जेन्ना आमी दुसऱ्या जाग्यार वयता तेन्ना खूब कडेन हो एक्सपिरियन्स येयला आमकां की थोड्या जाग्यांचेर कोणाक कळलेलेंच नासता की कोण कितें विचारता आनी कोण कितें चुकलां खंयसर ताका सारकें सांगपाक जाय. थोड्यांक खबरूय नासता जाल्यार खबर ना सुद्दां सांगना, थोड्यांक लँग्वेज खबर ना जाल्यार ते फुड्यानसून वयता सुद्दां अशें जाता. आनी थोड्यांचो असो कल्चर आसा की ते स्वता व्हरून आमकां सोडपी मनीस मेळ्ळा आमकां. क्या बात आहे. म्हाका दिसता हेच एक अखंड भारत जे म्हणटा आमी त्याचे एक एग्जाम्पल आसा, आनी एक युनिटी आसा आमची, एक लोकांक हेल्प करपाची प्रवृत्ती आसा, आनी ती तशीच उरपाक जाय. आनी सांग. एक गोश्ट म्हटल्यार आमी भुरगीं वयता आमचे बरोबर म्हणटकीर खंय ना खंय भुरग्यांचे डिफरन्शिएशन जाता वेदरा कडेन किंवा खाणा जेवणा कडेन, हेल्थ इश्यूज जाता गेल्ले कडेन. सो त्या टायमार मातसो भंय दिसता आमकां, पण खंय वयता त्या लोकांनी आमकां त्या बाबतींत बीन भरपूर हेल्प केलेलो आसा. तो एक गोश्ट आसा सांगपाची म्हटल्यार. क्या बात आहे. म्हाका दिसता खूब बऱ्यो गोश्टी तुजे कडल्यान आमकां पळोवपाक मेळटलो फुडें, जशें आमचे कॉन्टेस्ट फुडें वयता. जर टॉप 20 सिलेक्ट जाले जाल्यार येस परत मेळप जातले, खूब गोश्टी आनीक आमकां शिकपाक मेळटल्यो तुजे कडल्यान. पूण परत एक फावट हांव पद्मजा कडेन येता. पद्मजा, एक क्वेश्चन आशिल्लो तुज्या खातीर. म्हाका सांग, तूं कोर्ट मिस करता का अजून? हय, खूब. सो कितें आसता एक्चुअली कोर्टान, जशें फिल्मान दाखयता तशेंच जजचा बीन म्हणून? म्हाका ती मातशी एक क्युरियोसिटी जाणून घेवपाची, कारण हांव ना खऱ्या ना कोर्टान म्हाका न्ही पयलीं अशेंच दिसतालें की जेन्ना शिकच्या पयलीं लॉ करच्या पयलीं की अशें सगळो ड्रामा आसतलो म्हणून, जसो पिक्चरांनी दाखयता तसो. पण तसो कांयच नासता. तूं जर फाटल्या चॅरीर बसत जाल्यार तुका कदाच आयकपाकय येना की कितें चल्लां तें. लॉयर आनी जज कितें कन्वर्सेशन करता ते. बट कांयच नासता. तूं ह्या हितूर आशिल्लें की बाबा आपूण कोर्टान वयतलें आनी अशें उलयतलें, असो हय डायलॉग घेतले बीन म्हणून. हय हय एक्झॅक्टली. कित्याक हांव सदांच म्हाका इंट्रस्ट आशिल्लो एक्टिंगान पयलीं पासून. आनी आय थॉट लायक इट्स लायक एक्टिंग ओन्ली, म्हणजे तशेंच सामकें की ते सगळं अशें प्रोड्यूस करप केस एंड ऑल. बट ते जर वचून पळयत जाल्यार तशें कांयच ना. सो बरोबर. आय डिडंट फावंड इट इंटरेस्टिंग. सो ते बोरिंग आसता. फायली ओपन करप म्हणल्यार. आज बहुत सारे राज खुलेंगे. हय. सो काय ना, म्हाका दिसता आवड आसता तेन्ना ह्यो गोश्टी खूब बऱ्या तरेन फुडें वचपाक शकता. आनी हय. बरं, म्हाका पूण सांग, तुका राग बीन केन्ना येता गो कोर्टान? समजा म्हणजे समजा वकील बीन दोन झगडटा बीन तेन्ना अशें कितें आसता बीन? कांयच नसता. ते सगळें फक्त पिक्चरांनीच पळोवपाचें. अशें काय ना? अशें कांय तुका सांगलें न्ही हांवें, तूं फाटल्यान बशीत तुका आयकपाक सुद्दां येना ते कितें कन्वर्सेशन करता ते.
सो सनी देओलाक आता इतलो आम्ही पळयला तारीख पे तारीख इतलो फेमस जाला तशें कांयच ना. हांगा तरी ते व्हडल्यो केसी नासता आणि तशें नासताय रे गोंयांत. सो म्हाका दिसता तूं तुजें करियर आणि तुजी जी हॉबी ऑर पॅशन आसा ते दोन्ही बऱ्या तरेन सांबाळटा. एक लास्ट क्वेश्चन तुमच्या खातीर. आय स्टार्ट विथ संपदा तुज्या लायफान अशें कोण आसा जेका तूं मानसी म्हणपाक शकता. मानसी इन द सेन्स जे तुज्या खातीर इन्स्पिरेशन आसा, एक रोल मॉडेल आसा तुज्या लायफान, एक कितें तरी शिकोवपी तुज्या खातीर मनीस आसा, कोणीय आसूं शकता. मानसी तूं कोणाक पळयता? आई म्हजी. ओके, नायस. आणि कित्या खातीर? ऍक्च्युली सांगपाचें म्हटल्यार आमी 6 भावंडां मदीं 6 भावंडांची फॅमिली आमची. आणि पेरंट्स म्हटल्यार तशें जॉब बीन ना, फार्मींग बॅकग्रावंड आमची. 6 भावंडांनी 1 भाव आनी बाकी सगळे आमी भयणी. आणि हांव सगळ्यांनी यंगस्ट वन. ओके. आता फार्मींग बॅकग्रावंड म्हणटकूच तूं इमॅजिन करूं शकतलो की कितली चेडवां आणि कशें वयर काडलां आसतलें आनी कशी फुडें सरल्या आसतलीं. एक्झॅक्टली. वेगळें सांगपाची गरज ना. अजून सांगपाचें म्हटल्यार ती 75 क्रॉस जाल्या, पण अजून ती चलत भोंवता सगळी कडेन. क्या बात आहे. काम सगळें आपूण करता, सगळें आपलें. तिका डॉक्टरा कडेन सुद्दां व्हरपाक जाय जाल्यार ती स्वता वयता. आमी आमच्या मर्जीन तिका व्हरता तेन्ना आमी, पण बाकी सगळें ती अजून आपूण चलत बिलत करता. सो नाव आय नो की तुका हेल्दी रावपाची आवड खंयच्यान लागल्या ती. आणि खऱ्यांनीच सल्यूट तुज्या आईक, कारण तांचे जे एक ध्येय आसा किंवा एक शक्त आसता पळय की आपूण करून दाखयतली किंवा आपूण स्वता करतली, ह्या गोष्टी खातीर खऱ्यांनीच सल्यूट करता. सांगपाचें म्हणजे ती फूल तिजो जर आखो लायफ सांगूंक वचत जाल्यार भरपूर टायम आसतलो. म्हटल्यार फर्स्ट हांवें तें सांगलां की आमच्या 5 भयणी, 6 भावंडांची आनी फार्मींग बॅकग्रावंडांचे त्या अजून पर्यंत कशी वागतात तेज्या मदल्या सगळ्यांक ऑटोमॅटीक कळटा की मदीं कितें 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 कशें ऑब्वियसली. बरोबर. आणि जेन्ना ह्यो सगळ्यो गोष्टी प्रत्यक्षात फॅमिलीन जेन्ना वावुरता तेन्ना आपल्या आवयचे कश्ट हे खऱ्यांनीच खूब आसता आणि ते आमी सांगपाक सुद्दां म्हाका दिसता शक्य ना ह्यो सगळ्यो गोष्टी तूं ज्यो सांगलेल्यो त्यो. बट इमॅजिन करपाक शकता, कारण येस आमी आमच्या आवयक, कारण आमी घरा काल खंय ना एक बरी मॅसेज एकट्यान धाडिल्ली आनी ती खरेंच बरी आशिल्ली मॅसेज की घरा पावल्या नंतर एक मनीस सगळ्यान पयलो प्रश्न विचारता की समजा आवय दिसूंक ना जाल्यार आई खंय आसा काय म्हणून. हाजो फाटलो रिजन की ताका दिसूंक ना अशें न्ही, जाल्यार ताका पळयल्या उपरांत आईक बरें दिसता, एक मनाक बरें दिसता. ती घरान ना जाल्यार घर एकदम खाली. एक्झॅक्टली. कितले लोक आसू न्ही घरान वचपाचें मन सुद्दां जायना, पण ती एक्झॅक्टली. एकटीच गेले पुरो आसता घरान आनी कांय नाका. म्हाका दिसता आई ह्या शब्दाचेर उलयत जाल्यार हांगासर आमी 4 वरां सुद्दां उलोवपाक शकतले. बट आय कॅन अंडरस्टँड की तुजी रोल मॉडेल तुजी आई कित्याक आसा ते. सो पद्मजा, हांव होच प्रश्न तुका विचारपाक सोदता. तुज्या लायफान असो कोण आसा जो तुजो रोल मॉडेल आसा जाका तूं मानसी म्हणपाक शकता? माझी मम्मी. क्या बात आहे. आनी ताचे फाटलें रिजन? तिच्या फाटलें रिजन म्हणल्यार ही जितकी म्हजें उबें आयुश्य म्हणटा हांव जें जालां तें फक्त तिच्याच खातीर घडलां. खंयचे चलयेची आवय आसप म्हणजे सदांच खूब डिफिकल्ट खरें म्हणल्यार चल्याची आवय आसच्या पेक्षा, कारण तिका भरपूर टॉन्ट आसतात, तिका भरपूर लोक हें करतात. ते चलयेन खंयचीय स्टेप घेतली की ते आवयक पयलीं विचारतात लोक, अशेंच कितें करता तशेंच कितें करता. सो म्हाजी आवय जी आसा शी वॉज ऑलवेज सपोर्टीव. आणि तिणे अशें न्ही की आमकां फायनान्शियली कांयच इश्यू नाशिल्लो, बट एक बॅकींग जे एका चलये फाटल्यान उबी रावपी म्हणल्यार म्हजी आवय. एक्चुअली माय फादर वॉज ऑल्सो, बट म्हजो फादर पास्ट अवे जातकच म्हजी आवय म्हज्या फाटल्यान सारकी खंबीरपणे उबी रावल्या की कित्याय खातीर आसूं, खंयचेय डिसिजन हांव घेवन शी इज ऑलवेज विथ मी. आणि तिणे ल्हानपणा पासून म्हाका हेंच शिकयल्लें की इंडिपेंडंट जावपाक जाय तुका, तुजें कितें तरी करपाक जाय, तूं सदांच डिपेंड रावूं शकना.
आपल्या घरांच्यांचेर आपल्या गांवाचेर जावं तेणीन एक अपब्रिंगींगूच अशी दिल्या की कशी गोष्ट चूज करप, तुज्या खातीर कितें बरें आसतलें, तुवें कितें करपाचें. कारण सदांच आपले आवय बापूय आपल्या बरोबर नासतात. एक स्कुला पर्यंत ती असतात, तेज्या मागीर भुरगे कॉलेजीन वता, तेज्या मागीर हायर स्टडीज घेता. तेन्ना कशें कितें वागप, कशें कितें तुवें तुज्या खातीर चूज करप, कितें बरें आसता तें सगळेंच म्हणजे कितें सांगू तुका हांव की प्रत्येक गोष्ट म्हजी तिच्या वयल्यान स्टार्ट जाता आनी तिच्याच वयल्यान सोंपता म्हणल्यार क्या बात आहे. इज म्हाका ऑलवेज दिसता देअर. ह्यो गोष्टी जेन्ना आमी आमचे जे कंटेस्टंट्स आसा तांचे कडल्यान आयकता, हांव तांकां मानसीत म्हणपाक सोदता, कारण जितले तुमी इंटरव्यूज आयकले अजून पर्यंत तांचे विचार, तांचे उलोवपाची स्टायल आनी तांचे मनान आशिल्ले गोश्टी जेन्ना ते सांगता तेन्ना आमकां सगळ्यांक बरें दिसता आनी खूब प्रावड दिसता की आमच्या वांगडा मानसी ह्या कॉन्टेस्टान आमच्यो ह्यो मानसी आसा आनी हांचे आमकां टॅलंट पळोवपाक मेळटले. एक गोष्ट लक्षात दवरात, जशें पद्मजान सांगले की खंबीरपणे पेरंट्स किंवा ताजी आवय ताच्या फाटल्यान उबी आशिल्ली आनी एक जेन्ना भुरगो व्हडलो जाता तेन्ना ताजे फॅमिलीचे जे एटमॉस्फियर आसा न्ही ते खूब मॅटर आसता ताजे मेंटलिटी चेंज करपाक किंवा ताका ह्या सोसायटीन वावुरपाक फुडें सरपाक. ही गोष्ट लक्षात दवरात. आपल्या भुरग्यांक बरो टॅलंट जर आसा तो फुडें काडपाक मदत करात, तांकां बरें शिकवण दियात आनी तांच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबो रावपाक जाय. आनी समजा तांचे कडल्यान नकळत सुद्दां जर कितें चुकी जाता जाल्यार त्यो रेक्टिफाय करून करेक्ट लायनीर हाडपाची ताकद फक्त तांच्या आवय बापाय कडेन सगळ्यांत चड आसता, हें लक्षांत घेयात. आनी आयज एक गोश्ट म्हाका दिसता खूब बरें दिसता, आयज जेन्ना ह्या वेळार आमच्यो मानसी आमचे बरोबर आसात, 2 कंटेस्टंट हांचे वांगडा आमी उदयचंद गजाली करतले. एक म्हळ्यार संपदा गावस आनी पद्मजा प्रभू. दोगांयकूय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी टायम काडलो आनी आमकां आमच्या वांगडा गजाली केल्यो, उलयले, तुमचें इंट्रोडक्शन दिलें. ऑडिशन रावंडाक परत एक फावट आमी मेळटलेच, म्हणजे ऑडिशन जे जाला ते टीव्हीचेर तुमकां पळोवपाक मेळटले आनी ताजे नंतर टॉप 20 आनी टॉप 20 जर सिलेक्ट जायत जाल्यार आमी फुडले रावंड बेगींतले बेगीन, जर सगळे वेवस्थीत जाले, सगळे परत सारके जाले आनी आमकां पयलींच्या भशेन भायर बरे तरेन सरून वावुरपाक मेळटा जाल्यार बेगींतले बेगीन ऑडिशन रावंड जावन टॉप 20 काडून फुडले रावंड आमी सुद्दां घेवपाक सुरवात करतले. पूण सद्या तरी संपदा आनी पद्मजा, देव बरें करूं तुमी टायम दिलो म्हणून आमकां. थँक्यू व्हेरी मच सचिन. थँक्यू. आनी जे आमचे व्ह्युअर्स आसा तांकां सुद्दां देव बरें करूं, तुमी वेळ काडून आयकले, तांचे व्ह्यूज तांकां सपोर्ट करात, जेन्ना ऑडिशन आसतलें सपोर्ट करात तांकां आनी तुमचो आशिर्वाद सदांच जे आमचे कंटेस्टंट आसा तांचेर जाय आनी आमचेरूय बी. फुडल्या एपिसोडान परत एक फावट मेळुया आनीक कांय कंटेस्टंट घेवन. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं.